खबर आहे की ह्या म्हयन्यात नोटिफिकेशन आयला की मुरगांव पोर्ट ट्रस्ट जो आहा तो मुरगांव पोर्ट ऑथॉरिटी जाल्ली आहा. ह्याच्या वेल्यान क्लियर कळटा की आता हो जेन्ना ट्रस्ट आमी म्हणटात तेन्ना खंय तरी ताचो प्रॉफिटाचो भाग नासता, पूण आयज ऑथॉरिटी जाल्या उपरांत प्रॉफिटाचो भितर पार्ट येयला. मागीर जे ताका सरकारान 2001 सालान जे लेट मनोहर पर्रीकरान जे प्रॉपर्टीज तांकां दिल्ले ते खंय तरी आयज म्हाका दिसता जी सड्यावयली जे लोक रावतात तेंचे जी घरां आसात, बायणां जे लोक रावतात ती सगळी प्रॉपर्टी आयज गोंय सरकारान एमपीडीक फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्लेली आहा. आतां जर आमी पळयत जाल्यार जेन्ना मनोहर पर्रीकरान जेन्ना ट्रान्सफर केल्लो तेन्ना त्यांनी एक क्लॉज घातलेलो, एक रायडर घातलेलो की जर पोर्ट प्रायवेटायझेशन जावपाक सोदता किंवा कॉर्पोरेटायझेशन जर पोर्टाचें जायत जाल्यार स्टेट गव्हर्मेंटा कडल्यान एनओसी घेवंक जाय म्हणून. सो जेन्ना मनोहर पर्रीकरान हो क्लॉज घातलेलो विदीन अ वीक टायम ताका सेंट्रल गव्हर्मेंट जेन्ना बीजेपी सरकार आसली सेंटराक तेणी ताका क्लियरली इन्स्ट्रक्शन दिलें की हो तुजो क्लॉज काड. म्हणल्यार हो जो रायडर खंय तरी आयज आसलो जाल्यार म्हाका दिसता 2009 ते आतां 21 मेरेन जो आयज अदानी जिंदल जो पोर्ट हाफ प्रायवेटायझेशन जाल्लो आहा तो खंय तरी थांबपाचो. सो सेंट्रल गव्हर्मेंट जी बीजेपीची आहा ही हेच्या वयल्यान कळटा की कॉर्पोरेट लॉबीक खंय तरी सपोर्ट करता आनी ह्या एक्टा वयल्यान स्पेशली मुरगांवच्या लोकांक चड खतरो आसा. कित्याक मुरगांव सड्यार जी घरां आहात ही आमकां खबर आहा ही जुंता लँड आसा, गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी आसा आनी ही मनोहर पर्रीकरान एमपीडीक दिल्लेली आहा. आनी आतां आमी जे म्हणटात मुरगांवची उदरगत, सो म्हाका दिसता हीच खंय तरी उदरगत आहा मुरगांवची, जेच्या वयल्यान आमकां कळटा की खंय तरी म्हाका दिसता पोर्ट डेव्हलप जावपाचो आहा आनी पोर्ट प्रायवेटायज जावपाचो आहा ही उदरगत आसा. आनी आयज जितलो इन्फ्रास्ट्रक्चर रायट फ्रॉम 1971 जो बायणा टू सडा जो कनेक्टिविटी रोड आसलो तो आयज कंप्लीट जाल्लो आहा. आनी दीस इज अ लॉंग टर्म स्ट्रॅटजी आहा सरकाराची की कशें हेका सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी प्रायवेट कंपनी